काळखाचो फायदो घेवन चोरांनी फातोड्या आणि ओल्ड हॉस्पिशियो वाठारांतली 3 दुकानां फोडलीं। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो, मात चोरांनी म्हालवस कितलो फारायला हाची म्हायती अजून मेळुना। हे प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। काल राती चोरांनी फातोड्या आणि ओल्ड हॉस्पिशियो ह्या वाठारांतली 3 शॉपां फोडलीं। एक हातूंतली 2 जी आसात ती रेस्टॉरंट स्मॉल रेस्टॉरंट टायप आशिल्ली आनी एक जे आसा तें आयस्क्रीम पार्लर। फातोड्डा पुलीस हाची तपास करतात, त्याच बरोबर फॉरेन्सीक टिमीय तांणी मदत घेतिल्ली आसा आनी फॉरेन्सीक टिमीन फिंगरप्रिंट्स जावं बाकीचें कितें आसा ताजी एविडन्स कलेक्शन जें आसा तें चालू आसा तांचें। हे 3 शॉपांतल्यान कितें चोरून व्हेलां हें अजून समजुपाक शकलें ना, कारण हांगा कांयच अश्यो मौल्यवान वस्तू नाशिल्ल्यो, पूण हातूंत कॅश आसपाक शकता। पूण जे ओनर आसात ते अजून उलोवपाक रेडी नात आनी चोरांनी कितें व्हेलां एक्झॅक्टली हें अजून कळपाक शकलें ना। आतां फातोड्डा पुलिसांनी सगळ्याक परते आपली चॅकिंग चालू केलां, तांणी वेगवेगळे टिमी फॉर्म केल्यात आनी तांचो तपास सद्याक चालू आसा। पळोवया केन्ना म्हणल्यार हे चोर फातोड्डा पुलीस धरपाक शकतले। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोमलकानी।